देवा तुझो आधार मागता कालच्या काळचा मंदिरा तुझ्या येता सोम्यानी मोर बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरळता गोडा मोना तुका लागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त तें भोवमोगाचे न्हू. आज आमी प्राजीत काळाच्या 4थ्या हप्त्यांतलो मंगळार हाची देवस्तुती संभ्रमता. आमचो देव आमकां राखसो जावन आसा, आमकां कश्टान वरात हावन सांबाळन बऱ्या जिविताक पावसो जावन आसा. ताका कितेंच असाध्य न्हय, कसलेंच ताच्या तांके वयले न्हय. ह्या सपातयेणेन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करन आमच्या पातकांची दूख धरया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोर अपराध. ह्या बसत भगेवन सदां संखार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या दयाळ बापा, दंडवण करून व प्राजिता काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटांत पावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकील प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप.
उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा बंदात हांव उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन वळटालें, कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडें करून आसलें. हे उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळटालें. तेदना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवाटेंतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडोक हाडून उदेंतीक फुडें करून आसा त्या भायल्या दरवाट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातान एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयाच्या खंब्याक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परत्यान 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले, पूण आतां तें म्हज्या उतरोंक जायना तसली एक न्हंय जाली, कित्याक उदक सडल्ले ते गुंड आसून तांतल्यान उपयोंग वेचे पडटले. उतरोन वचोंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हे तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूप पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हे उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळोवंक आराबाग देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतच मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळीं प्राणी तांतू भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय ते भलायकी हाडटा. जंय ते वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साची फोळ दिवची रूख वाडटले. तांची पानां बावची नान आनी ते केदींच फळां विणजावचे नान. हर एक म्हयन्यान ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांत आवन येता. तांची फळां खाणाक, तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. श्लोक. दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवच आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्ट आकांताच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगोर दर्यान कोसलोवन पडूं, पूण आमी भियोवची नांव. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटात. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाचे निवासाचें. देवान जर ह्या शहरान बिडार केला तर तें हालत कशें? दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पराची कामां, प्रितुमेचेरच ताणें केल्ली अजापा देखा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष पर्यान हांवें बोक्सिसो कर. वंदन
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दरवाट्या लागीं एक तळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात, कुर्डे, तोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयिल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतोळणो आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतोळणो घेवन चलतच रावलो. तो दीस साबत असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगूंक लागले, आज साबत, तुवें हांतोळणो व्हांवून व्हरूंक तुका आड व्हरलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुजें हांतोळणो घे आनी चल म्हूण म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतोळणो घे आनी चल म्हूण तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हणून गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट आशिल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, हळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पाताक करिनाका, ना तर पयलेंचे परास चड वायट तुका घडात. तो मनीस जुदेवा सरशीं वचून आपणाक बरो केल्लो जेजू म्हणून तांकां सांगूंक लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. थंय बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जाका कोणूच ना ताका देव आसा म्हणली एक सांगणी आमी आयकल्या. ही सांगणी आयच्या वांजेलांत भोव स्पश्ट जाता. 38 वर्सां जावन एक मनीस पिडेंत आसलो. ताका कुमक करतलो कोणूच नासलो. तो त्या मंटपांत पडून आसलो. कोणेंच ताचें गुमान करिनासल्या वेळार जेजू आपूण जावन ताचे सरशीन वचून ताचे लागीं गूण जावंक मौन आसा गी म्हूण विचारन ताचो भावार्थ पारखून ताका जेजू गूण करता. भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां इतलो लागीं आसा गी आमी तें चिंतूंक शकना. पूण सबार फावटी आमचे लागीं, आमचे भोंवतणी, आमचे थंय आसच्या देवाक विसरून आमी ताका हेर जाग्यांनी ताची सदना करता. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेज सांबारा, आमचे भोंवतणी हर एका जाग्यार आमचो देव आमकां भोव चड लागीं आसा आनी ताकाच आमी इम्मॅन्युएल म्हणटा, देव आमचे संगाता आसा. तर भाव भयणीनो, धैर्य घेवया, असल्या आमच्या देवा थंय विश्वास दवरया. तो आमचे लागीं येतलो, आमचे लागीं सरतलो, आमकां गूण करतलो आनी आमकां सर्व विघ्नां थावन निवारतलो. अशेंच तो करून दी म्हणून सगळ्या भावार्थान आमी पातयेवया आनी त्या खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
बापा बेटोंच्या काणी पातकी आम्ही पूर्ण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी गे बापा ही काणी कामची गे बाबा ही काणी कामची गे बाबा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी देवची उंडो आनी वायन हाडनायल्या बापा गे म्हूण परता आमकां सामी तुका भेटयता बापा तुजी सावकत रेखता गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी देवची मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या केळपय सभेच्या देवाक सगळे स्वर मानून घे. बापा तुज्या हातांतली घेतलेली देणी ओ गोवांचो उंडो आनी ओ दाकारोस आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रसनाक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हणून ही देणी साक्षी दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवन जातात. हो तांचो फळ आमकां सदांच पूण भोव करून ह्या प्राजीत काळार मेळो म्हणून मागता हांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतले हांव अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकां सुवणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव. हे परी आमचे सडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव, जावं ती आमकां आमच्या समियां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कस मरण सुजूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या आवडा करा. Bawartaso gut pergetuya. Sumya Jesu ami hundo kata, ani he kal sitle piyeta, title pauti tu vaibhavani sar, ami tuje maran par बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतांव. कारमरिये देवाचे माये संगती, भगिवंत जुजे तिसोबती, भगिवंत अंतोनो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगतात जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. भाव भयणीनो, मोगान आनी बावार्थान आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज जमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता शी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां पाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस कायम दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या
तुमचेय सोवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका लायकी मेळटली. जीविताको वराकोर पेसागोरा वंदन्ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गियाया निर्भोळ्या काळजान मोजा. जीवो उंडो तूं जिवे दिताय पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशे सूर्यो तूं उजवाड फुंकताय. जिवीत मोजे नंदन करताय. जिविताक वराकोर पेसागोरा वंदन्ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गिराया निर्भोळ्या काळजान मोजा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या गुटा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवीन कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत तुजें जिवीत आनी गटाय भरपूर मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोवे आसो. सर्पद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्राव मोगमोजो केला. ताच्या मौलिक रक्तान दिला मोक्षाणे. ताच्या जिणे मोरणात सर्गीचे जिणे
सांत आंतोनी आमकां पसत विनंती कर. भगवेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.